नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। IPL स्पॉट फिक्सिंगाचे गोंयचे रॅकेट उक्ताडार। गोंयच्यान ऑपरेट करपी बुकींग दिल्ली पुलिसांनी हेरले। खंयचेय खिणाक अटकेची शक्यताय। गोंयांतल्यान चलताले बॅटिंग रॅकेट। IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यावेल्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांमदी पेटले। 2 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचो केंद्राचो आदेश, मात मुख्यमंत्री तांकां सेवेंतल्यान मुक्त करूंक ना तयार। चौगुले हायर सेकंडरी ताब्यांत घेवपाची सरकाराची तयारी। सोमार मेरेन 11वेची ॲडमिशन सुरू केली ना जाल्यार घेतले ताब्यांत। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची शिटकावणी। गोंय सरकारान पणजे महापालिकेक कुशीक उडयल्या। महापौराचो आरोप, मार्केट घोटाळो लोकायुक्ता कडेन। कोयरविलो प्रकल्प ताळगांव हाडपाची तयारी। सारजोरा कुंकळे बिबटो पडलो बांयत। कोणाचो तरी पाठलाग करतना पडलो बांयत। मडगांव आणि नेत्रावळीचे राना खात्याचे अधिकाऱ्यांनी बिबट्याक केलो साल्वार। आणि खेळा मळार किंगफिशर बीच फुटबॉल सर्त 25 आणि 26 मेक कळंगुटे। गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि किंगफिशर घडोवन हाडटा सर्त। गोंयच्यो 16 टीमी जातल्यो वांटेकार। खबर विस्तारान। IPLांतले स्पॉट फिक्सिंगाचे गोंयचे रॅकेट उक्ताडार आयला। गोंयच्यान ऑपरेट करपी कांय बुकींचेर दिल्लीचे पुलीस खंयचेय खिणाक हात घालपाक शकतात। बिरेस्तारासावन 5 जाणांची टीम उत्तर गोंयांत आसा। ह्या रॅकेटांत बॉलिवूड आणि उद्देग मळावेले कांय मोठ्यो व्यक्ती आसात आणि गोंयचे बुकी वरवीं तांचे बॅटिंग चलतालें ही म्हायती प्रुडंटाक सुत्रां कडच्यान कळ्ळें। गोंयच्यान आतां मेरेन कितलो वेव्हार जाला आनी तो खंय मेरेन पातळ्ळा हाचो दिल्लीचे पुलीस सोद घेतात। IPLांत स्पॉट फिक्सिंगाचे केशीन पुराय देशांतले आनी गोंयांतले क्रिकेट फॅनांक शॉकात केले। IPLांतले स्पॉट फिक्सिंगाचो दिसान दीस नवो आवाठ उक्ताडार येता। दिल्ली पुलिसांची 5 जाणांची टीम सध्या गोंयांत आसा। तांचे कडेन गोंयचे बुकींची नांवां सयत सगळी म्हायती आसा। ते बुकींच्यो गोंयांतल्यो सुवाती पुलिसांक कळ्ळ्यात। बुकी आनी गोंयचे संबंध। गोंयांतल्यान बुकी स्वतंत्र नेटवर्क चलयतात। हेर राज्यांतले बुकींचे गोंयांत बसतात। बुकींचो IPL स्पॉट फिक्सिंगा कडेन संबंध। बुकींचो श्रीसंता कडेन संबंध आसपाची शक्यताय। गोंयान बुकी आनी स्पॉट फिक्सिंगाची पाळामुळां बरीच पातळ्ळ्या अशें सुत्रां सांगतात। बॅटिंगाच्या पयशांतल्यान मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक जाता अशी म्हायती मेळ्ळ्या। मुळाव्या चवकशेंतल्यान कांय गजाली मुखार आयल्यात, त्यो अश्यो। बॅटिंगांतल्यान आयिल्ले पयशे रियल इस्टेटीन। गोंयच्या कसिनोंनी बुकी आसात। चडशे बुकी उत्तर गोंयान। बॉलिवूडांतले कलाकार गोंयचे बुकींचे संपर्कांत। इतलेच न्ही, श्रीसंत आनी हेर क्रिकेटरांनी विकते घेतिल्ले सामानांचो लेगीत गोंया कडेन संबंध आसा। हे सामान जप्त करपाचो दिल्ली पुलिसांचो विचार चल्ला। ह्या बुकींग कडेन गोंयच्या कसिनोंचे संबंध आसा काय हाची चवकशी पुलीस करतात। इतले मजगतीं गोंयान भाजपाच्या एका म्हणयाराचो सोयरो बुकी आसा असो आरोप आमदार विजय सरदेसायन केला। मडगांवान सगळे पुलिसेक खबर आहा आनी सगळ्यांक खबर आहा की BJPचो एक स्पोक्समॅनाचो सोयरो बॅटिंग सिंडिकेट, एक बुकी तो बॅटिंग सिंडिकेट IPL मॅचींची आनी क्रिकेट बॅटिंगान सगळी सिंडिकेट तो चलयता। पुलिसेकूय भरपूर खबर आहा हो कोण मनीस तो, आनी आमकांय बी थोडे पुरावे आहा। पूण हे जिस्त टायमाचेर आमी भायर काडटले, आतां काडून ते कांय फायदो ना। पूण म्हाका खात्री आहा की गोंयचो पुलीस मुंबयचे पुलिसा भशेन वा दिल्लीचे पुलिसे भशेन कांय करचो ना। गोंयचो पुलीस ओगी रावतलो, कित्याक हेच स्पोक्समॅन ते पुलिसांक हांगा चूज करून हाडटात। अशें दिसता की सरकाराचो फोकस सारको आसा टू मेक गोवा अ बॅटिंग, गॅमलिंग और द फिक्सिंग कॅपिटल ऑफ द कंट्री।
विजय म्हणटा पुलीस ताका हात लावचे ना हाची खात्री ताका आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यावेल्यान केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमदी परत पेटला. राज्य सरकाराक विश्वासांत घेनासतना गोंयांतले 2 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो केंद्रान आदेश काढलो. मात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार तांकां सेवेंतल्यान मुक्त करपाक तयार ना. बदल्यो करचे पयलीं राज्य सरकाराची परवानगी घेवची पडटा. ती केंद्रान घेतिल्ली ना. त्या खातीर गोंय त्यो बदल्यो मान्य करना अशें पर्रीकाराचें मत. पळयात रिपोर्ट. राज्य सरकाराक विश्वासान घेनासतना केंद्रान गोंयांतले 2 IAS अधिकाऱ्यांची बदली केल्ली. गोंयचे खंड सचिव RK वर्मा आनी साखर कारखान्याचे प्रशासक राजेल सोमाल ह्या अधिकाऱ्यांच्यो त्यो बदल्यो. मात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तांकां सेवेंतल्यान मुक्त करूंक ना. तांच्यो बदल्यो करच्या पयलीं केंद्रान आपल्याक विश्वासान घेवंक जाय आसलो ते तांणी करूंक ना अशें पर्रीकार म्हणटा. No officer transfer can be done without permission of Goa government, which is a part of the Joint Cadre Management Authority. पण हे कशी केलं त्यांनी करून ना तशी पण खंय जालें त्यामुळे ट्रान्सफर जावची ना, इफेक्टिव्ह जावची ना. The concerned person are with Goa government will decide when to release someone or to keep someone. It is our decision. पण सध्या ट्रान्सफर येईल दोघ जणांची. परत सांगता those papers don't have any value until we accept them. They have sent us a note दोघ जणांचे दिल्लीक ट्रान्सफर कर म्हणून, पण आम्ही खंय रिलीव केल्या का? वी आर नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड. IAS अधिकाऱ्यांचे नेमणुकेवेल्यान दुसरे फावट वाद जाला. हाचे पयलीं मुख्य सचिव B विजयनाचे नेमणुकेवेल्यान बोवाळ जाल्लो. केंद्रान बदलीचो आदेश काडून पसून मुख्यमंत्र्यान ताका सेवेंतल्यान मुक्त केलो नाशिल्लो. अजून मेरेन विजयनच राज्याचो मुखेल सचिव आसा. पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. गोंय सरकारान चौगुले हायर सेकंडरी ताब्यांत घेवपाची तयारी चलयल्या. सोमार मेरेन चौगुले कॉलेजीन 11वीची एडमिशनां सुरू केली ना जाल्यार हायर सेकंडरी ताब्यांत घेतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्या. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयतालो. चौगुले हायर सेकंडरी कशीच बंद करूंक दिवचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. चौगुले सध्या 11वीच्या हायर सेकंडरीचेर वग्गी आसा. हायकोर्टात ह्या केशीचेर 18 जूनाक सुनावणी दवरल्या. तो मेरेन 11वीचे भुरगे घेवचे नात अशें चौगुलेचो प्रिन्सिपल RV गांवकारान प्रुडंटाक स्पश्ट केलें. बिरेस्तारा 10वेचो निकाल लागलो. शुक्रारा सावन भुरग्यांनी 11वेच्या एडमिशनाक धांवपळ सुरू केली. मात मडगांवच्या चौगुले हायर सेकंडरीत सध्या एडमिशनाची कांयच जागमाग नाशिल्ल्यान भुरग्यांचेर कलकल पडला. सुमार 300 भुरग्यांचे फुडाराचो प्रस्न उप्रासला. चौगुलेचे ऑनलायन वेबसायटीचेर चित्र पळयात कशें आसा तें. 11वेच्या एडमिशनाची जाग मागना. चौगुले सोसायटीच्या हायर सेकंडरींत ऑनलायन एडमिशनां घेवपाक ही वेबसायट वापरतात. मात हायर सेकंडरी बंद करपाचे प्लॅन ह्या वेबसायटीचेर दिसतात. 11वेच्या एडमिशनाच्या लिंकाचेर क्लिक करत जाल्यार ही पेज ओपन जाता. पेजीचेर ही सुचोवणी पळयात. 12वी सायन्स आनी 12वी आर्ट्साची एडमिशनां फकत चौगुलेंतल्या सद्याच्या विद्यार्थ्यां मेरेन मर्यादीत. फुडें न्यू युजराचेर क्लिक केल्यार तातूंत 12वी आर्ट्स आनी 12वी सायन्स हीच ऑप्शनां आसात. 11वेचे कांयच ना. हाचे वेल्यान चौगुलेचो 11वेक नवी एडमिशनां घेवपाचो मातूय विचार ना म्हणपाचें स्पश्ट जाता. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान हो प्रस्न काडलो. सरकारान विधानसभेंत उतर दिला ते प्रमाण चौगुले हायर सेकंडरी ताब्यांत घेवची म्हूण विजय मागता. आनी चीफ मिनिस्टरान अनइक्विवोकली सारकें आमकां अश्युरन्स दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की चौगुले कॉलेज जर गेल्या वर्साची टॅक्टीक हे वर्सा करूंक गेले जाल्यार सरकार चौगुले कॉलेज टेक ओवर करतले म्हणून. सो म्हजो डिमांड आहा की सरकारान जें कितें सगळें उलयलां तें इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करचें. इमिजिएटली इम्प्लिमेंट म्हळ्यार बेगींतले बेगीन 24 आवर्सान सरकारान हो चौगुले कॉलेज टेक ओवर करचें. दुसरे वटेन चौगुले हायर सेकंडरीन सद्याक भायर रजिस्टर दवरला आनी भुरग्यांक फकत नांवां बरोवंक सांगला अशें आदलो आमदार दामू नायकान सांगलें. आपल्याक मान्यताय दिल्यार आपूण आपले संस्थे वतीन हायर सेकंडरी चलोवंक तयार आसा अशें तो म्हणटा. आयज तांच्यांनी आयकपाक आयले त्या प्रमाणे आयज भायर तांच्यांनी रजिस्टर दवरला आनी भुरग्यांक मार्कशीट सेक्युरिटी कडेन दवरपाक दिला म्हणून. भितर रजिस्टराचेर नांव बरोवपाचें, फक्त नांव बरोवपाचें. सरासरी ह्या भुरग्याच्या हक्काचेर गजाली इन द पब्लीक इंट्रस्ट खरें म्हणल्यार इमिजिएटली सरकारान भितर हस्तक्षेप करपाक जाय. म्हाका परमिशन दिल्यार हांव फाल्यांच्यान सुरू करतां. हांवें ऑफिशियली पत्रव्यवहार केल्लो आसा. म्हजी संस्था रेडी आसा. हाचेर सरकारान आपली भुमिका स्पश्ट केल्या.
सोमार मेरेन चौगुलेन 11वीची ॲडमिशनां सुरू केली ना जाल्यार हायर सेकंडरी ताब्यांत घेतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्या. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयले. चौगुले हायर सेकंडरी कशीच बंद करूंक दिवचे ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. I have already directed Director Education that he should instruct them to immediately open. If they don't open by Monday, by Wednesday, the government will take over the Chogule Higher Secondary, and I don't know how the function, maybe full school also. I don't know. I'm not aware of the exact structure. But higher secondary definitely yes, will take over. After with higher secondary, if the school comes, then we'll take over the school also. I don't know this. लिगल पोझिशन ताजे सोसायटी कशी आसा आनी फंक्शनिंग कशें आसा म्हाका खबर ना. चौगुले हायर सेकंडरी सध्या 11वेचे ॲडमिशनाचेर कांयच जागमाग करिना. सोसायटी हायर सेकंडरी सेक्शन बंद करपाक सोदता. सरकारान ताका हरकत घेतिल्ल्यान प्रकरण हायकोर्टांत गेलां. सुनावणी 18 जूनाक जातली. तो मेरेन 11वीची ॲडमिशनां जावची ना हे चौगुलेचे प्रिन्सिपल R.V. गांवकारान प्रुडंटाक स्पश्ट केलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.